नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. जीटीडीसी बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करचे ना. थळाव्यांक घेवन स्वता बीच क्लिनिंग. शेकवाल्यांचे गार्बेज सेग्रिगेशनाचेर नजर दवरूंक बार कोडेड गार्बेज बॅग्स. भाऊ आणि जॅक शिकेर असल्यार ते गोवा फॉरवर्डात आसपाचे. बीजेपीचे गोंयकारपणाचेर सर्जिकल स्ट्रायक. विरोधात बसपाची तयारी. विजयाची गर्जना. आपाकूय गोंयच्या न्हंयांचे नॅशनलायझेशन नाका. नॅशनलायझेशन केल्यार बारीक मनीस काबार. सर्जिकल स्ट्रायकाचेर बीजेपीची हिरोगिरी. आपाचो आरोप. गोंयभर मोठ्या उमेदीन दसरो. नवरात्रां सोंपलीं. काम धंद्याचे सामान, गाडयो, माकनाची पुजा. नवो काम धंदो, भांगर आनी नव्या गजालीक दसऱ्याचे मुर्तार सुरवात. काकोड्या शोभा करमलीचे खुनाचे केशीत पुलिसांक लीड. रोखडीच क्रॅक जातली म्हणटा डीआयजी. मोनिकाचेर खुना पयलीं लैंगीक अत्याचार. आरोपी ओंकलो कर्म. वेर्ण्या कोंसुवा 4 लेन हायवेर 70 वर्सांचे बायलेक सोंपयली. गाडयेन दिलो धपको. हिट अँड रन. सांकवाळे उपासनगरांतली भीमाबाई चव्हाण आगताक गेली. आनी खेळांत आयएसएलांतले तिसरे मॅचीक एफसी गोवा गेले चेन्नय. उपरांत कोलकाता आनी मुंबय आड मॅची. फातोड्ड्या मॅच बद्द 24 ऑक्टोबराक. जीटीडीसी बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करचे ना. 300 वयर थळाव्यांक घेवन स्वता बीच क्लिनिंग मॅनेज करपाचें जीटीडीसीन थारायलां. चेअरमॅन आमदार निलेश काब्राल मिडिया कडेन उलयलो. जीटीडीसी खंय आतां शेकवाल्यांक बार कोडेड गार्बेज बॅग्स दितले. तातूंत शेकवाले गार्बेज सारकी वेगवेगळी करतात काय ना ताचेर नदर दवरूंक मेळटली. बीच क्लिनिंग स्कॅमाची सध्या लोकायुक्ता मुखार केस चल्ल्या. पे पार्किंगाचो जो विषय आसा आता म्हाका दिसता इट इज हाय टायम वी शूड रियलायज दॅट दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेंजीम सिटी. कॉर्पोरेशन ऑफ पेंजीम इफ दे आर नॉट कॉपरेटिंग पण आमी लायसन्स फी भरलेली. इट इज नॉट दॅट वी आर आस्किंग लायसन्स फी. वी आर आस्किंग वेवल ऑफ पेनल्टी. इट्स अ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट. तांकां जर त्या कॉर्पोरेटरांक जर कळना आमी आनी कितें सांगतले. हांवें म्हाका दिसता 3-4 रिक्वेस्ट केलो आमच्या मेयराक. हांव नको तेजो विशय कितें आसा तो. वी हॅव पेड अ लायसन्स फी बट वी हॅव नॉट पेड द पेनल्टी. सोमारा जीटीडीसीची बोर्ड मिटींग जाली. पाट्यावयले पार्किंग प्लाझाचे उक्तावण महापालिकेक लागून आडकला. पालिका 46 लाखाची पेनल्टी माफ करिना जाल्यार पैसे भरपाची तयारी काब्रालान दाखयल्या. तो पेनल्टी लायिल्ली आसा. तो आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो. हरशी बिल्डराचे सगळ्याचे कळटा नाल्यार म्हाजे कडेन रिकॉर्ड आसा नाल्यार फुडें दाखयता तुमकां प्रेसाक. म्हाका काही खबर ना गव्हर्मेंटाक ते इतले अडचणी कित्याक हाडटा म्हाका खबर ना. करनाच म्हणटा हट्टीपणा करता जाल्यार वी हॅव नो अदर ऑप्शन बट पे एंड स्टार्ट बिकॉज वी कांट वेट. हिंटरलँड होम स्टे रूम्स करतल्यांक आर्थीक आदाराची स्कीम करपाचो जीटीडीसीचो प्लान चल्ला. बिट्टोना मरिना येवचो ना म्हूण काब्रालान स्पश्ट केला. अँड वी शूड फोकस ऑन प्रोमोटिंग हिंटरलँड. आता प्रोमोटिंग हिंटरलँड मीन्स वॉट. आता कितें आता गोंयकार आमचे भाव आसा आमचे कडेन घरां आसा हिंटरलँडान व्हडलीं घरां आसा. थंय 2 रूम वा 1 रूम होम स्टे करपाक जाय. पूण तांकां भंय दिसता की आमी केलो जाल्यार कोण आमचे कडेन रावतले. सो वी आर ट्राय वीथ दीस अरेंजमेंट वी आर ट्राय टू मेक अ कॉर्पस वे वी विल फंड दीस पीपल इन तालुकाज ऑफ सत्तरी, केपें, सांगे or any other hinterland taluka, not in the other talukas, where we will finance them to build a room and we will then help them in assuring them that 100 room वर्साक आमी तांकां विकतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. माडेमोळ काकोड्या शोभा नायक करमलीचे मर्डर केशीत पुलिसांक खंय पॉवरफुल लीड मेळ्ळ्या. केस रोखडीच क्रॅक जातली म्हूण डीआयजी मिडिया कडेन उलयला. दुसरे वटेन सांगोळडा मोनिका गुर्डेचे खुनाचे केशीत आरोपी राजकुमार सिंहाक 6 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. ताचो दोळो पयलीं सावन मोनिकाचेर आशिल्लो. खून करचे पयलीं ताणें मोनिकाचेर लैंगीक अत्याचार केल्ले हेंवूय मान्य केलां. So around 6:30 he came down and knocked at the door. When she inquired who is there, he said, "I am from the security supervisor." So the moment she opened the door, he forcefully entered and even flashed the knife
he had taken the knife with him. So immediately he flashed the knife, and she about to shout. Then he threatened her with the knife, and then he overpowered her with a hand, closed her mouth, took her inside the bathroom. From there, little she became too nervous and too, it was in a semi-conscious stage, So he then put her on the bed, okay. Then he tied her both hands and the legs, and after ensuring that now she will not shout, and now she will be helpless totally, with her both hands tied and both legs tied, okay. Then he demanded money. He demanded money. So she said, "Okay, whatever money you take," So he searched, in the purse was there. He searched the purse, and he could get roughly around 4,000 something from the purse. But that was not enough for him. So he said, "I want more money." So she said, "I have got only the card. You can take this card." So he snatched the card. Then he forced her to give him the password number of that card. So he got the password number also. Then he took away the phone from her, which was lying near, so that she may not alert somebody or call somebody. Then he forced her to give the password number of the mobile phone also. So she was forced to give the password of the mobile number also. Once he got the password of the mobile number, then he forced her to watch pornographic movies. 3 clippings he showed her forcefully, made her to watch that. And in the meantime, when her both hands were tied and she was too nervous, in the meantime he got a chance to go to the kitchen, and the boiled eggs, took it, ice cream and chocolates he took, So he came back, then intentionally forcefully, sexually exploited her, okay. And then he must have realized that since she knows him very well, and she would complain, then he suffocated her. He just pressed her neck, smothered her, and she died. 7 ऑक्टोबरा दिसा सावड्डे माडेमळ काकोड्या शोभा नायक करमलीचो तिच्याच घरान खून केल्लो. शोभा करमलीक घरात कोण नासो पळोवन गळो ओंदून मारल्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाण तिचो गळो आवळून खून जाला. घरातली सवाला कॅश आनी टीव्ही व्हेल्या म्हणटात. तिचे आंगावेले भांगराक हात लायिल्ले ना. कोणे तरी वळखीच्याच मनशान हो खून केला आसुये म्हूण पुलिसांक दुबाव. DIG म्हणटा आतां ह्या केशीन पॉवरफुल लीड मेळ्ळ्या. केस रोकडीच क्रॅक जातली. We have a lead, very strong lead, so should be worked out very soon. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयकारांनी मंगळारा मोठ्या उमेदीन दसरो मनयलो. नवरात्रा दसऱ्यान सोंपली. हिंदू मानतात ते 3.5 म्हत्वाच्या मुहूर्तांतलो दसरो एक. नित्याचे कामा धंद्याचे सामान, गाडयो, माकनाची पुजा करतात. घर, नवो काम धंदो आनी भांगर धरून कितलेशाच नव्या गजालींक ह्या मुहूर्ताक लोक रावतात. सकाळीं घरादारां, रोजां, रांगोळ्यो, तोरणांनी सजलीं. वेगवेगळ्या वाठारांनी संस्थांच्यो कार्यावळी जाल्यो. पळयात गोंयकारांचो दसरो.
घेऊया एक ब्रेक.